मिसाची सुरवात एक उभी राहून सगळी आम्ही गायन गावूया. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या A2-5-1 A2 पेज 1. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी मुलगी एकटाय जाल्या एकाच मरण एकाच काळजा तुझे मुखार आम्ही येता एकाच मरण एकाच काळजा तुझे मुखार आम्ही येता तुका वंदून नमन करून तुझ्या काळजात सोबत दिवच्या एकाच मरण एकाच काळजा तुझे मुखार आम्ही येता एकाच मरण एकाच काळजा तुझे मुखार आम्ही येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका येशू कृपा दिवं. देवाक दिन वासून क्लब मिंगेल दे तालिगांव मीस भेटयतात. हे क्लबाचेर वांगड्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. त्याच बरोबर आयज बर्थडे फ्रिडा दार्जुएरियो अनुष्का राज देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागता आसतना लग्नाचो उत्सव मनयतात. डॉमिनीक आनी क्रिस्टीन बरी भलायकी देवान तांकां फावो करूंक मागुया. खेरीत भाशेन कार्दोज वाड्यांत रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. थॉमसन फेर्नांडीस, पेद्रो जुझे फेर्नांडीस, फिलोमेना रॉड्रिगीस, सिल्विया रॉड्रिगीस, गॅब्रियल रॉड्रिगीस, जेरोनिमो रॉड्रिगीस, अगोस्टीन लिमा, कार्मिन फेर्नांडीस, बाल्बिनो, रेजिनाल्ड डायस. आनी आज नवी समिती फाब्रिकाची ही पोस्ट घेता, जबाबदारी घेता. देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी जाणी आदले कमिटीन जी सेवा दिल्ली आसा देवान तांचेरूय आपलो आशिर्वाद घालूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आयचो विशय उड्याचे मोडणेंत आनी देवाच्या उतरांत आमची काळजां लासून बरोसो जागोवया. मोगाच्या यात्रेकारांनो, आमी सगळीं एमावसाची वाट सांगाती चलता. दूख कोंत निराशीपण पिडा कोश्ट सगळे सांगाता घेवन आमी वाट चलता. देखून ह्या पास्काच्या तिसऱ्या आयताराक आमी हो विशय विचला. उंड्याचे मोडणेंत आनी देवाच्या उतरांत आमची काळजां लासून बरोसो जागोवया. देवाचें उतर आमचें कालीज भितरल्या भितर हुलपायता. हुलपायलोलें कालीज नव्यान नवसरता आनी नवसरलेल्या काळजाक उंड्याचे मोडणेक राजी कोत्ता. पवित्र मिसाची भेट म्हणजे इमावसाची वाट, जंय जेजू आमच्या बरोबर चलता, आमचे लागीं आपल्या उतरांतल्यान उलयता आनी शेकी उंड्याचे मोडणेंत आपणाकूच मोडून वांडटा. तर ह्या इमावसाच्या समारंभाक बोरवंशान चलुया, बोरवंशान आयकुया आनी बोरवंशा जागोवया. तशेंच आमच्या फाब्रिकाचो कारबार चलोवंक बिस्पान नव्या समितीचे वांगडी नेमल्यात. आपल्या हातान घेवंक वेता तो वावर तांणी तो देवाच्या मोगान आनी पवित्र सोबेच्या आनी आमचे फिरगोशच्या बऱ्याक करूंक आमी सगळीं तांच्या पासत कोतकोत्यान मागुया. आनी मिसाची भेट आमकां सगल्यांक ऑर्ता बरी जावची पासत.
आमी पातकी म्हणून उगडास करून सगळे खालती कायीन देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसोने मागुया. सोर पदवीदार आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवन सुदां चाकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पुरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आणि शांती प्रजा मोनाच्या मोच्या संसारी सर्वेस्वरा सोडीच्या सोडपूर्वे दाते बाबा आम्ही तुका वाकांता आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका महिमा देता तुझ्या दुर्वैभवापासून आम्ही तुका प्रार्थूया. सर्वेस्पुरा देवा,
ओतम्याच्या तोन्नातपणान नवी जाल्ली तुजी पोरजां सदांकाळ संतोशी उरूं. ए पोरी आपणायलोल्या भुरग्यांची व्हडवीक नव्यान जोडलोले खातीर आतां संतोसता ती खरेपणी मेळटल्या बोरवशाच्या आनंदान पुनर्जीवनपणाच्या दिसाक उतरेकून रावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता आसासनाच्या आसासनाक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू त्या इकरां बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो, जुदेवानो आनी जेरुजाल्यांत वस्तेक आसलोल्यानो हें जाणो जायात आनी हांव सांगता ताका चीत दियात. नाजारेचो जेजू तुमचे मोदें आसलो तेन्ना ताचे उदेशी देवान उचोरयां आनी विस्मितां आनी खुणां केलीं आनी अशें तो आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण देवान दाखयलें. ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपले थारायलोले येवजणे प्रमाणे सगळें आदीं फुडें जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीन केलो आनी समूर्त नासलोल्या मनशा उदेशी तुमी ताका खुर्सार किळावून जिवेशी मारलो. पूण मरणाच्या बानपासांतलो सोडून देवान ताका पुनर्जीवन केलो, कित्याक मरणान ताका आपल्या चोपट्यान धरूंक केन्नाच घोडो नजो आसले. तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच आलो ना. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो ओत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्थायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो ओत्मो नरकांत सांडचो न्हय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत कुसूंक दिवचो न्हय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. भावां भयणीनो, हें म्हज्यान तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमचो परजापोती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यान आमचे मोदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणे सोस्तीच्या एकल्याच आपल्या शिवासनार बसतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिल्लें म्हूण तो जाणा आसलो. देखून ताणें अभिषेक्ताचें पुनर्जीवनपण आदीं फुडेंच पळयलें आनी परगोट केलें. देवान नरकांत सांडूंक ना तो होच, देवान फोंडान कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जीवन केलो आनी आमी सगळे ताच्या पुनर्जीवनपणाचे गोवाय. देवाच्या उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलो, देखून बासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तेंच सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे उपकार. सर्वेस्परा सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. हें स्तोत्र आमी हे पोळी गावुया. Sorvespora, sorvespora, jividaci wadam kandaru. Anek podi gawiya. Sorvespora, sorvespora, jividaci wadam kandaru. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजी दोन ग्रेस्तकाय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें तुजे आदीन राखून दवरलाय.
जबाब सर्वेस्वरा सर्वेस्वरा जीविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्पोर म्हाका बूध दिता, देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूध दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कधीच हालोना. जबाब सर्वेस्वरा सर्वेस्वरा जीविताची वाट आमकां दाखय. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्थायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडान उरूंक दिवचो नाय. जबाब सर्वेस्वरा सर्वेस्वरा जीविताची वाट आमकां दाखय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब सर्वेस्वरा सर्वेस्वरा जीविताची वाट आमकां दाखय. बागयोन पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो उमको ओ तुमको म्हूण पोलय नासतना जोण एकल्याच्या पोरण्या प्रमाणे जोण एकल्याची न्हीद करता ताका तुमी बाप म्हूण उलो मारता जाल्यार परदेसांत जियेतना चोत्रायेन दवरून चलात. तुमी तुमच्या पुर्वजां कडची पोलकी जिविताची चाल घेतलोली, ते चालींतल्यान तुमकां सोडयल्यान. न्हूय कसलेच विनाशी वस्तू वरी, न्हूय म्हूण रुपया वो भांगरा वरी, बोगोर निश्खोल आनी कोतावीन मेंढऱ्याच्या मुणगे क्रिस्ताच्या अमोलीक रोगता वरवीं. संवसार रोजचे आदीं ताची ओळख आसली, पूण ह्या निमाण्या काळार तुमचे खातीर तुमची ओळख परगट केली. ताचे उद्देशी तुमी आतां देवाच्या भावार्थ दवरला. खरें म्हणल्यार हेच खातीर मुणगे तुमी देवाचेर भावार्थ आनी बोरवोसो दवरचे खातीर देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवन करून मोहिमा दिली. सर्वेस्पराचें उतोरें देवाचे उपकार. उद्गार. सोम्या जेजू पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां उगडून दी. तूं आमकां उलयता तेन्ना आमच्या ओड्ड्यान लासून दी आमची काळजां. सर्विसपूर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. लोका प्रमाणे शुभोत्तमान. मोहिमा तुका सोमया. जेजू पुनर्जीवन जालो त्या दिसा तांचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमिटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जें सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें
ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांच्या बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखोना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी कोत्तात त्यो गजाल्यो कसल्यो? चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लेफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुजालेंत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार गाय? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? ताणें म्हणलें, नाजरेतकार जेजू विशीं घडलां ताची. देवान आख्खे पोरचे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन भरलेलो प्रवादितो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मोण मारूंक धरून दिलो आनी कुसार खेळायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज तिसरो दीस जालो आनी आमच्या भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडच्या आदीं ताच्या फोंडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. तुवें आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा म्हूण सांगतात अशी परत येवन ताणें आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण गळये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलें सोत मानूंक जड मनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपणाक वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोइजेसान सगल्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितले शास्त्राचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. तांचे सांगाताक इतले म्हणसर ते वेताले ते गांवांक लागीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण ताणें परतून म्हणलें, आमचेशीं राव. सांज जाली आनी दीस तारीपोचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो. तांचे सांगाताक जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी ताणें ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना ताणें एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर लासतालें न्हय? आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेमाक परत गेले. आनी 11 जाण आनी ताच्या सांगाताक एकवटलोलीं आसलीं ती तांकां मेळ्ळी. आनी सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनीक सिमावांक दिश्टी पडला. आनी ताणें वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. सोमयाचें शुभोत्तमान. क्रिस्ता मोगाळ भावां भयणांनो, हांव चडशे सेरमावांक स्टोरी सांगोना, गुड न्यूज सांगोना. आयज एक सांगता. घोव बायलांक 2 भुरगीं आसलोलीं, दोगूय चेडे. एकलो 8 वर्सांचो आनी दुसरो 10 वर्सांचो. धाकट्याचें नांव राफायल, व्हडल्याचें नांव जोशुआ. हे न्हू दुसरें. पूण मस्ती आतीक मेवत ना, फोडटात मोडटात आनी कंप्लेन ना. लोकांची, शेजारची कंप्लेन ना, सगल्यांची कंप्लेन ना. मांयक हें सोसूंक जायना. सोसूंक जायना म्हणटच एक दीस म्हणटा ती इगोर्जीन वयतली, फादरीक तरी सांगतली. आनी फादरीक सांगता तेन्ना फादर म्हणटा, हे दोगूय तोवनाशी सारके. आटापूकूच जायना दोगांयकूय. मातशें तूं उलय तांकां, तापय मातशें. एपॉयंटमेंट घेता एकल्याक सेपरेट सकाळीं, दुसऱ्याक सुमार 2:12 आनी तुमी जाण आदले पादिका स्ट्रिक्ट ते. यो बस, सांग देव हुया, कितले देव हुया सांग. तो भियेलो बाबडो. राफायल म्हणटा तो धाकटो 8 वर्सांचो. सकाळीं आपयलो तो. ओगो रावलो, नको सांग देव हुया. 2 फावटी जाली. तिसरे फावटी सांग देव हुया. तो धांव मारली. भियेलो तो आनी घरा गेवन लिपलो. काबडान वचून भितर लिपलो. आनी माय उकडटा. आनी मागीर दुसरो भाव येयलो, कितें जालें सांग रे.
सांगपाक लागलो पादेकाराक दिसता देवाक आमी चोरून व्हेला म्हूण. बघा बाबा बिणानो, एमावसाचे शीस सगळे पडलोले, जाम जाल्ले. जेजू ना फोंडांत, फोंड एमटी. ते रावताले तो सोडयतलो म्हूण, प्रवादी म्हूण ते चिंतात. पेदू ताका मेसियासूय म्हणटलो, पूण ना थंयसर. मागीर रोमकार म्हणटले ताका चोरून व्हेला. पूण हे सगळे दुबावान रिगलोले आसतना ते निर्शेल्ले. म्हणजे तकली सकलो घालप म्हणजे काबार सगळे आमी रावतात ते होपलेसनेस. आनी होपलेसनेसान ही लांब वाटटी एमावस आपल्या घरा वचपाची ते चलतात. आनी उलयता आसतना आनी एकलो कोण जेजू आसता तांचे बरोबर. पयले ते कितें म्हणटा, तूं एकलोच? ही खबर नासलोलो. पूण जेजू तांचे बरोबर उलयता तेन्ना the one whom they consider no less about Christ is the one who is telling them much more about Christ. खबर ना तुमकां ताणें सोसूंक जाय, मोजेसान अशें बरयलां, प्रवाद्यांनी अशें बरयलां, ताणें जिवन जावंक जाय. तांकां जेजू तांकां दिसता तो नकळो म्हूण कांय, पूण तोच तांकां स्क्रिप्चराची जायती ओळख दिता. आनी मागीर फुडें बेताशें करून ते म्हणटा, राव आमचे बरोबर, दीस धारेर पडलो, आमचे बरोबर कितें तरी खावया. थंयसर आमी जेवण पळयता. जेजून उंडो घेतलो, देवाक दिन बसलो, मोडलो आनी तांकां दिलो. जिजस बिकम्स द होस्ट ऑल्सो. चडशें कितें घरांत आपयलें म्हणटच आमी वांट्टा न्हू कोणाक जाय जाल्यार. पूण हांगासर आमी पळयता जेजू आपूण उंडो घेता, देवाक दिन वाजता, मोडटा, बांदटा. ह्यो घडण्यो आमी आदीं पळयल्यात. जेन्ना मिलाक जाल्ली 5,000 लोकांक 5 उंडे 2 मासल्यो दिल्यो. जेजून उंडे घेतले, देवाक दिन वाचलो, मोडले, तांकां वांटले. निमाणे जेवणार जेजू उंडो घेता, देवाक दिन वाजता, मोडटा, तांकां दिता. आनी आतां हांगासर तांचे बरोबर उंडे घेता, मोडटा, तांकां दिता, देवाक दिन वाचून तांकां दिता. ही खुणां मिसाचे भेटेची. आनी मागीर तांचे दोळे उक्ते जाले. दे कूड एक्सपिरियन्स द रिजन क्रायस्ट. पूण हे दोळे उक्ते जावंक भावार्थाची वाड जावप गरजेचें, टू ग्रो इन फेथ. ते निशेल्ले आयले खरें, आस्ते आस्ते ते म्हणूंक लागले, आमची काळजां भितरले भितर उलपतालीं न्हय रे. आनी तांची काळजां भितरले भितर उलपतालीं. कित्याक देवाच्या उतराची समजणी तांकां मेळत आसली. आनी जेन्ना तांची मॅच्युरिटी कशी जाली, तांकां एके भाशेन गोमन आयलें, खऱ्यांनीच जिवन जाला तो आमचो सोमी. आनी हाका लागून जे तकली सोकला घालून सोका चलताले ते धांवन धांवन परतून वेतात पुरगटूंक जेजू जिवन जाला. ही तांची कुशालकाय. मोगाळ बाबा भयणानो, आमच्या जिवितांत केन्ना केन्नाय आमी पडलोलीं कशीं जाता. बाबाट हालता वेगवेगळ्या कारणाक लागून. तेन्ना देवाच्या उतराचेर आमी पातयेवपाची गरज आसा. आनी व्हडांतलें व्हड देवान आमकां देणें दिलां तें म्हणल्यार मिसाची भेट, जें दोनूय वस्तू करता. वी से टेबल ऑफ द वर्ड. टेबल ऑफ द वर्ड म्हणजे देवाचें उतर वाचता, जबाब दिता, शुभ वर्तमान वाचता, सेर्मो आयकता. देव आपणाच्या उतरान आमकां बोधता. आनी हातूंतल्यान आमचो भावार्थ वाडटा. आनी आमचो भावार्थ वाडला देखून मिसाचे भेटेन जेजूक स्वत मानूंक आमकां सोंपें जाता. नाजाल्यार आमी वयले वयर मिसाक आयलीं, उंडो मोडटा जाल्यार मोडूं दी, कॉन्सक्रेट करता जाल्यार करूं दी. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतराची शिकवण घेता, आमची काळजां लासतात, आमचो भावार्थ वाडटा, तेन्ना मिसाची भेट आमकां अदीक व्हरता बरी जाता. कित्याक आमी भावार्थान मानून घेता, ओ आमच्या काळजान येता तो जावन आसा म्हूण जिवन जेजू. तो निश्चित मनान दवरून मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेवया.
Turn. Moc băinman आम्ही उभी राहूया. गवळी बापान नेमलोल्या फिरगोजेच्या फाब्रिका हांचे समितीची वांगड्यांक कारभार दिवपाची रीत आतां आमी चलयतल्यो. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, फुडल्या 3 वर्सांक आमच्या फाब्रिकाचो कारभार चलोवंक बिस्पान समितीचे वांगडी नेमल्यात. तांकां वेंचून काडल्यात हो वावर ताणें न्हूच आपले एकमतीन आनीक हुशारकायेन करूंक, बगर मोगान, प्रमाणीकपणान आनीक उदारकासान. हो वावर वडविकायची खुणा न्हय, बगर खालते चाकरेची जबाबदारी. आनी बीच साहेबाक खात्री आसा ती आपल्या वागणुकेंतल्यान देखीवंत क्रिस्तांव कशी गोवायकी दितली म्हूण. आपल्या हातांत घेवंक वेता तो वावर ताणें बरे भाशेन पाळूंक आमी आमचोय सहकार तांकां दिवया. आतां पातविगार बिस्पाच्या नांवान हो वावर तांच्या हातांनी घालतना तांणी तो देवाच्या मोगान आनी पवित्र सोबेच्या आनी आमच्या फिरगोजेच्या बऱ्याक करूंक आमी सगळीं तांच्या पासत कोतकोत्यान मागुया. Secretariat of Confraternities and Fabricas Conference. Order number SC 722 2025-2026. In consonance with Article 27 of the General Statutes of Confraternities and Article 16 of the Rules and Regulations of Fabricas Conference, we do hereby appoint the following persons to constitute the respective Governing Council Administrative Committee of Fabrica da Igreja de Taligão for the period of the financial triennium 2025 to 2026, 2027 to 2028. That is from 1st April 2025 to 31st March 2028, with effect from the date the Governing Council Administrative Committee takes charge. President, Parish Priest pro tempore. Treasurer, Mr. Robert Manuel A. Cabral. Attorney, Mr. Alvaro de Jose Ferrão. Members, Ms. Maria Albertina F. Villegas and Ms. Antoneta Montserrat. The Governing Council Administrative Committee members, before taking charge of their respective office, shall, in accordance with Article 32 and others of the said General Statutes of Confraternities and Article 19 and others of the said Rules and Regulations of Fabricas Conference, shall necessarily take the oath of office and secrecy on the Holy Bible in the presence of the ecclesiastical moderator, that is parish priest. Their tenure shall continue even beyond the expiry of the said term till the next Governing Council Administrative Committee takes charge, unless decided otherwise. The Secretariat of Confraternities and Fabricas Conference is hereby directed to convey
the contents of this order to the concerned persons through the respective parish priests, and has also ensured these appointments as well as the minutes of taking oath and charge respectively are registered in the appropriate books given at Paso Patriarchal, Panjim on the 24th day of March of the year 2026 under signature and seal of the Cessa of the Confrarias. A sign SD, Right Reverend Philip Neri Ferrao, Archbishop of Goa and Daman and Patriarch of East Indies. And also then later signed by the Secretary, Father Linoy Dias. मोगाळ बाबा भयणांनो, पवित्र सुबेच्या बाटा बेसांचेर आनी पयशांचेर आनी तांच्या कारबाराचेर आपले लक्ष घालतात जाल्यार ओदीक असली गिरेस्तकाय पुजावंक न्हय, पूण सगळ्या भावार्थ्यांनी धर्माची सेवा बरे भाशेन करपा खातीर. म्हणटच पयशे तिका शेवट न्हय, पूण एक उपाय. ही फिरकुजीच्या फाब्रिकाच्या बाटा बेसांचो आनी दुडवांचो कारबार चलोवंक बिस्पान तुमकां नेमल्यात म्हूण हांव खुशाल जाता आनी हो वावर तुमी व्हडे फिकेरीन प्रमाणीकपणान आनी इगोज मातयेच्या कायद्या प्रमाणे चलोवचो. ह्या पासत हांव तुमकां चौगांयकूय उलो मारता, मातशें मुखार येवंक. आनी पवित्र पुस्तकाचेर हात दवरून तुमी ताचे पयलीं तुमकां विचार आसात. पवित्र सुबेच्या कायद्या कॅनन लॉ आनी फाब्रिकाच्या कायद्या रुल्स एंड रेग्युलेशन्स ऑफ फॅब्रिकाज प्रमाणे तुमची जबाबदारी पाळटल्यात म्हूण तुमी भास दितात. पवित्र सुबेच्या वडिलांनी म्हळ्यार बिस्पान आनी ताच्या नांवान हो वावर चलयतल्यांनी दिल्ल्या कायद्या प्रमाणे हो तुमचो वावर तुमी कोतोल्यात म्हूण भास दितात. तुमच्या आदीन केल्ल्या इगोजेच्या बाटा बेसांचो आनी पयशांचो तशेंच इगोजेंतल्या मोलादीक वस्तूंचो कारबार आनी परामर्श प्रमाणीकपणान आनी व्हडे फिकेरीन चलयतल्यात म्हूण तुमी भास दितात. तुमी एक एकल्यान भास दिल्या. ह्या पासत तुमचो एक एकल्या मोगाच्या भावां भयणांनो, आतां भास दिल्या तुमी. आतां तुमी तुमचो सुपूत दिवचो. मुखार सरून एक एकल्यान हात दवरून पवित्र पुस्तकाचेर सुपूत घेवचो आनी मागीर तुमचें नांव आसा थंयसर सय मारची. ट्रेजरर मिस्टर रॉबर्ट मानुएल काब्राल. हांव रॉबर्ट मानुएल आंतोनियो काब्राल, सेंट मायकल चर्च फाब्रिकाचे समितीचो वांगडी कसो बिस्प साहेबान केलेली म्हजी नेमणूक खालतीकायेन मांडून घेता आनी जो वावर म्हाका दिला तो इगोज मातयेच्या कायद्या प्रमाणे आनी देवाच्या बोळान जबाबदारेन पाळटलो म्हूण भास दिता. तशेंच हो सगळो वावर कोत्ताना हांव गुपीतपण सांबाळटलो म्हूण भास दिता. Attorney, Mr. Alvaro José de Ferrão. हांव अल्वारो de José Ferrão, सेंट मायकल चर्च फाब्रिकाचे समितीचे वांगडी कसो बिस सायमन केल्ल्या म्हजे नेमणुकीचो काळजीपणान मानून घेता आनी जो वावर म्हाका दिल्लो तो इगोज मातेच्या कायद्या प्रमाणे आनी देवा बाबाचे बोलेन जबाबदारीन पाळटलो म्हूण हांव भास दिता. तशें हो सगळो वावर करतना गुप्तीपणान सांबाळटले म्हूण भास दिता. Member Maria Albertina F. Viegas. हांव मारिया आल्बर्टिना फातिमा विएगस सेंट मायकल चर्च फाब्रिकाचे समितीचे वांगडी कशें बिस्म साहेबान केल्ली म्हजी नेमणूक खालतीकायेन मानून घेता आनी जो वावर म्हाका दिला तो
इगोर्ज मातयेच्या कायद्या प्रमाणे आनी देवाच्या बळान जबाबदारेन पाळटली म्हूण भास दिता. तशेंच हो सगळो वावर करतना हांव गुपीतपण सांबाळटली म्हूण भास दिता. Member, Miss Antonetta Monserrat. हांव अंतोनेत मॉन्सरात सेंट मायकल चर्च फाब्रिकेचे समितीचो वांगडी कसो 20 सायबान केली म्हजी नेमणूक काल्तिकायेन मांडून घेता आनी जो वावर म्हाका दिला तो इग्रोज मातयेच्या कायद्या प्रमाणे आनी देवाच्या बोलान जबाबदारेन पाळटली म्हूण भास दिता. तसोच हो सगळो वावर करतना हांव गुपीतपण सांबाळटली म्हूण भास दिता. मोगाच्या भावां भयणांनो, बिस्प साहेबान तुमच्या हातान घातला तो वावर तुमी मानून घेतला म्हूण तुमी सोबी माजार आतांच सांगून दिला. तुमचे पासत हांव देवाक आर्गां दितां आनी तुमचो वावर उर्बेन आनी उदार काळजान तुमी करूंक तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. आमी आमच्यो बसका घेवच्यो. आमी उबीच रावया आनी आमचो बाबार्थ उचारुया. सत म्हणटा देवाक, सोरपदविदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवी सांबाळलो, आग्वार मारी थंय जल्मलो, पोंसपिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात सोडलो, सोरपदविदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुळसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भोगतांचो एकतार, पातकांचे भोगसुणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी देवा फुड्यान दवरया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्याच पासत मागुया. देवाच्या उतराचो मोग मुड्याचे मोडणेन आनी परम संस्कारा वरवीं दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आमच्या सरकारी सेवका पासत मागुया. आपल्या हातांत घेतलेली जबाबदारी निस्वार्थीपणान पाळूंक सोमेस देशाचे नागरिकांक तांचे हूक जिवंक आनी बोळ करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. गोंयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची वायट व्यसनांक लागून जिविताची वाट चुकलेल्या पासत मागुया. पुनर्जीवन जेजू दिता ती कुशालकाय मुंड्याचे मोडणे वरवीं अणभवूंक आनी भोगूंक तांकां मनाचो उजवाड दी म्हूण देवाची कृपा मागुया. गोंयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची फाब्रिकाचे नवी समिती पासत मागुया. वडिलांच्या उतराक पाळो दिवन
फिरगोजेचो वावर सेवा चाकरेच्या मोनान आनी निस्वार्थीपणान करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत थोडो वेळ ओगीच रावून आमची खासगी मागणी देवा फुड्यान दवरुया. भोव मोगाळ बापा, सगळे खालती कायीन थोडीशी मागणी तुजे फुडें दवरल्यान ती तूं स्विकार कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोगाळ बाबा बिरानो, आयज 2 कलेक्शन आसतलीं. दुसरें कलेक्शन आमच्या कम्युनिटी सेंटरा पासत. बेठोन एक आमी गायन गावया. C15 देवा उथोर आमी घेतला पान 30 आनी 4. C15 पेज 34. म्हज्या भावा भयणांनो, ही आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा, संतोषान बोल्लोले पवित्र सभेची दानां मानून घे आनी जशें येदो व्हड संतोश भोगूंक तुवें तिका फावो केलें तशें निरंतरी संतोशाचो फळ तिका फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी सोर थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे वरवीं पुर्विल्लो युग सोंपलो, इबाडलोलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परत सोंपून एक पावलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गींच्यो सोर पदव्यो आनी देवतांचो दळबात तुजे वाखाणणेचें गीत संगातान ताबोन आसतना गायतात. संसार बोलल्या तुझ्या Hosanna, sorgesporaci nami, pietatos uwagi. Hosanna, सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
खोश मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसोलें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gud. Słomia, tuże moronami somorotał, ani tu porod Jezus. Tuże punorczywon pon देखून सर्वेस्परा सुमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमेचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिवा आमच्या भाग्यन बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या गोवळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मोगान सपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोबरच्यान उतरून गेल्ल्यान ते सगल्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर. आमच्या काकलुतीन ओतरलोल्यांक समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यो दांकवार मारे देवाचे मायस सांगाती, भाग्यो जुजे तिचो पोती, भाग्यो धर्मदूतां, भाग्यो जुजेबाज, सामिंगेल, सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्या त्या सगल्या सातां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाताक तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सोर पदवीदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक मुक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेत पळोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाच्यान ओतरेकतले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. राजोडदी बोदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्तांत वे तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन.
सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या घरा येवन म्हाका फावना उणें उतर मातुलोय म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवतना आमी गायन गावया. D302 मोगा वांटप पान 60 D32 पेज 64.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुजे पुर्जेचेर दयाळ दिश्ट घाल आनी सासनीक गुटा वरवीं नव्या जिवान बोल्ल्याय तांकां अविनाशी कुडीच्या पुनर्जिवनपणांत मोहिमेवंत जावंक फावो कर. क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं. आमेन. थोडो वेळ बसूया. मोगाळ भाव भयणांनो, आयची मिसाची मांडाबोड कोतोल्यांक आनी गायन मंडळाक आमी काळजांतावन दिन वाचता. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. गेल्ल्या आयताराक धोमदान जालां 80 आनी 5,820. आमी कॉरेजमान बॉक्सान धाडलोलीं. तातूंतले सगळे दुडू जे आयल्यात 3,15,000. हे सगळे आमी दुडू कालच्या दिसा पयलीं थोडे धाडलोले, उरलोले सगळे उरल्या तितले कालच्या दिसा पास्टर इन्स्टिट्यूट हांकां आमी दान केलां तांच्या गुरजांक. म्हणटच हो अकावंट बॉक्सांचो काबार कितें आयलें जाल्यार डायरेक्ट आमी चुकोन उरल्यान जाल्यार इगोजेन घालतले. वेनसडे बुधवारा दीस तुमचें दान जालां 12,330. शुक्रारा दीस मीस आनी एडरेशन जाता त्या दिसा जालां 3,400. 3 दीस तियात्र फेस्टिवल जाल्लो. हो आमकां स्पॉन्सर केल्लो मिनिस्टर अथनासियो मोन्सेरात आनी तिनूय तियात्रांचे आनी दुसरे पॅन्डलाचे कोर्स करपाक सगळे दुडू दिल्ले. म्हणटच तरी आसून आमी टिकेटी घातलोल्यो आनी ह्या टिकेटी वरवीं आनी दुसरें जें कितें वावर केला हावजी तातूंतल्यान फायदो जाल्लो आसा. 1,60,000 आनी 3,530 ज्या भावा भयणांनी हो तियात्र फेस्टिवलाचो कारभार घेतलोलो तांकां आमी काळजांतावन दिन वाचता. देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. आयज तुमकां दिन वाचता. सेकेंड कलेक्शन हे तुमी दिलां आमच्या कम्युनिटी सेंटरा पासत. आमी खेरीत भाशेन पोरबी दिता नोवे फाब्रिकेच्या कमिटीच्या वांगड्यांक ट्रेजरर मिस्टर रॉबर्ट मानुएल ए काब्राल, एटॉर्नी मिस्टर आल्वारो de José Ferrão, members Miss Albertina
Maria Albertina F. Viegas and Antoneta Monserrat. कितें भाशेन ही जबाबदारी तांणी घेतली देखून आमी तांकां दिनवासता देवाचो आशिर्वाद मागता. ही नांवां सगलीं तुमी तुमच्या फुडाऱ्यांक PPC वांगड्यांक सांगलोली आनी PPCचे वांगडी मागीर मिटिंगेक ही नांवां आयलोली आनी मिटिंगेक नांवां आयल्या उपरांत 12तलीं 8 धाडलोली आनी 8तलीं 4 विचून तांकां ही जबाबदारी दिल्ली आसा. आयज घडी सगळें बरें दिसता, नांव मुखार येयलीं, लिटर्जी जाली, फोटो काडले, जायती जबाबदारी ती. जायती जबाबदारी अदी करून इगोजेची आमकां म्हणटा भाटां बेसन ना पूण वस्तू आहात जायत्यो त्यो सांबाळूंक जाय, एकावंट्स पळोवंक जाय, कसो इनकम येतलो तें पळोवंक जाय, वावरूय करूंक जाय. ही जबाबदारी तांच्या भुजाचेर घातलेली आसा आनी म्हजें सदांच मन समजे कोण एटॉर्नी ओ ट्रेजरर दोनूच इम्पॉर्टंट अशें न्हू म्हाका, म्हाका 4य जाण इम्पॉर्टंट. बराबर पातकुरूय आसतलो आनी मागीर बाबाय भयणां आसतलीं. म्हणटच सगल्यांनी बरोबर रावन आमी इगोजेचो एडमिनिस्ट्रेटीव वर्क हांकां जबाबदारी दिल्ली आसा. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण आमी मागता. आनी वावर करता आसतना बराबर पास्टरल वर्क इज टेकन केअर बाय द पॅरिश कावन्सील, पास्टरल वर्क. पूण एडमिनिस्ट्रेशनाचें सगळें तुमचेर दवरलेलें आसा. त्या भायर आमची कॉन्फ्रारी आसा हांगासर. म्हणटच बराबर वावर केलें जाल्यार सगळें बरें जाता. सो वी नीड टू वर्क वीथ द PPC, वीथ द कॉन्फ्रारिया एंड द पीपल. आनी हे भाशेन आमची इगोज आमी अदीक जिवाळ आनी बरी करूंक वावरुया. खेरीत भाशेन आमचे दिनवास आदले फाब्रिकेच्या कमिटी मेंबरांक ट्रेजरर मिस्टर आग्नेलो मोंतेरो, एटर्नी मिस्टर सांताना फेर्नांडीस, members Ms. Ninfa De Silva and Mr. Anthony Rodriguez. जायतीं वर्सां more than 10 years or around 10 years तांणी हो वावर केल्लो आसा. तांचो वावर आमी मानून घेता आनी देवान तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक मागता. आतां हें मिस जाल्या उपरांत एक जॉयंट मिटींग आसतली 2nd फ्लोर म्हज्या ऑफिसांत आनी थंयसर मागीर हँडींग ओवर जातलें. द ओल्ड कमिटी इज हँडींग ओवर especially the accounts and the passbooks to the new committee. मागीर हे सगळे रिकॉर्ड जाले म्हणटच मागीर ते बिस्पाच्या घरांत धाडूंक जाय and then they will give us authority to change the signatories, bank signatories. ते bank signatory change जावं पासून आदले समितीन the treasurer and the attorney will have to continue signing till the signatories are changed. Both of you kindly note. However, they will oversee the work of the parish. कितें काम आसा ही नवी कमिटी पळयतली सगळ्यांचो आदार घेवन. इट्स नॉट बायपासींग एनीबडी. तुमकां बराबर घेवन जे आदले आसा ते सांबाळून ही हो वावर आमी फुडें व्हरूंक जाय. कितें भाशेन तुमकां सगल्यांक देव बरें करून जो वावर तुमी इतलीं वर्सां केला. शुक्रारा दीस मीस सांजे 6 वाजता उपरांत प्रेज एंड वर्शीप एडोरेशन आमी आज दवरतले. हातूंत तुमी सगल्यांनी वांटो घेवचो. मायाचे पयलेर डिकन एस्ट्रोनी पाद्री जावन पयले दिनवासनेचे मीस तो भेटयता आवर लेडी ऑफ रेमेडियस चर्च बेतालबाती. आमकां सगल्यांक आपयल्लीं आसात पूण कोण वचूंक सोदता जाल्यार तुमी नांवां दिवचीं. हांगासर लिस्ट बरयल्लें आसा, दवरलेलें आसा साकेस्ती बायलान. कोण येवंक सोदता जाल्यार तुमी तुमचीं नांवां बरोवचीं. जी कोण बसीन वचूंक सोदतात आनी बसीन तर वचनात प्रायवेट वेतात जाल्यार तुमी ऑफिसान नांवां दिवची वो बसीन पासून वेतात जाल्यार ऑफिसान नांवां दिवची. कित्याक ताका जेवणाची तयारी करूंक जाय. सो आमी गेलीं आनी आमी सांगोकूच ना जेवण उणें ताका लॉस जावपाक फावना. आनी थोडे फावटी म्हणून आमी जेवपाक रावची ना गोडी तुमकां दिसलें रावपाक थंय आसा म्हणटच नांवां दिवची. कदेल बा सगल्यांक घालूंक जाय न्हू त्या प्रमाणे मांडूंक जाय तांकां. ह्या पासत तुमी नांवां बरोवची. आमचे सिस्टरी ऑक्झिलियम कॉन्वेंट अलॉंग विथ पास्ट पिपल्स घडून हाडटात ब्लड डोनेशन कॅम्प 29 एप्रील 9:30 to 12:30. डिटेल्स ऑन द नोटीस बोर्ड. आमच्या पातकुरान फादर सुकुरान एक मागण्याची पुस्तिका काडल्या तेर्साचेर. मायाच्या म्हयन्यांत 2 दिसा आमी तेस करता. आमकां तो खूब आदाराचो जातलो. मोल फकत 30 रुपया तुमी घेवचे आनी त्यो वापरच्यो. अदीक करून मागणी करता तेन्ना. फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावळ करूंक युजेनियो मुलाती 6:30 वाजता, 8 वाजता मशेदालेम रोड, 9:15 कातिकीस, सांजी नागाली केवणे.
St. Michael Parish Women's Cell, Taligaon, Godunatta, session on inner elegance, the beauty of a calm mind and positive spirit, April 25th, Saturday, 4:30 p.m. in the church hall. Birawia. Survespor तुमचे सोव्यासू आणि तुमच्या आत्म्या सव्यासु सुरपदविदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. मागणे सामिंगेलीक सामिंगेल महाबळग्या लढाईच्या दिसात देवसाच्या कोट्यापणांतली आणि फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिव म्हूण आमी कालतीपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या दरबाराच्या कोवरा देवाचे पदवे सोयताना आनी सगळ्या कोट्या आत्म्यांक हेमकोडान लोटून घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूं आख्ख्या संवसाराक सोल पडटा. आमेन. आमच्या आस्कार्या सामिंगेलाचें गायन घेवन ही मिसाची भेट सोंपोवया. Será